नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां येवकार. खंय तरी दिग्विजय सिंग गोंयांत आयले. तांणी एक दीस सगळे काँग्रेस फुडाऱ्या बरोबर चर्चा केली. भरपूर गर्दी पडिल्ली खूब दिसांनी काँग्रेस हावसा भितर. परत खंय तरी एक आसा पक्षान खंय तरी पक्षाचे कार्यकर्ते खंय तरी मातशे आसात अशी एक जाणीव जाली. आनीक नवीन कितें येता तेन्ना म्हाका भाई कल्पना म्हणलें की नवीन कितें येता तेन्ना मातशी हालचाल जाता. आतां ही हालचाल कितली कन्स्ट्रक्टीव जातली आनी पक्षाक कितली बऱ्या पडटली आनी कितें बदल जावप गरजेचें आनी हाजो एकूण कोलिशनाचेर कितें परिणाम जातलो ह्या गजालींची आमी भासाभास करतात. पयले आसात म्हजे बरोबर ज्येश्ठ फुडारी काँग्रेसीचे रमान वैकलप, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे कडेन राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष निळकंठभाऊ हळर्णकार आनी तिसरे आसात लोकमताचे न्यूज ब्युरो चीफ सद्गुरू पाटील. तुमचे कडच्यान सुरवात करता. सामकी बरी गर्दी दिसली, उबो रावपाक जागो नाशिल्लो. एक काँग्रेस हावसांत अशें ओपोजिशनाची हेडक्वॉर्टर्सां भितर अशें वातावरण पळयलें की मातशें बरें दिसता. बरें, सगळ्यांकच बरें, तुमकांय बरें दिसलें, आमकांय बरें दिसलें. एक नवें चैतन्य पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक दिसूंक लागलें काल. आनी दिग्विजय ही व्यक्ती जशी आसा, जसो नांवान ताच्या विजय आसा, दिग्विजय आसा, त्या प्रमाणे बाय एक्शन सुद्दां तो एक चैतन्य निर्माण करणारो मनीस आसा. कॉन्ट्रोवर्सी करता ना अशें न्ही, तुमी तें पळयलां आसतलें ताचे सगळे कडेन. परंतु ज्या अर्थान केंद्रीय काँग्रेसच्या नेतृत्वान दिग्विजय सिंग सारख्या अत्यंत अनुभवी आणि ज्येष्ठ नेत्याकडे गोव्याची जबाबदारी दिल्या ही एकच घटना दाखवून दिता की गोंयच्या राजकारणात निदान काँग्रेसच्या संदर्भात तरी एक नवें वातावरण निर्माण जातलें. सुरवात ताची काल जाल्ली आसा आनी भितरल्यान उत्तर गोंय दक्षिण गोंय ह्या दोन्ही भागांत अगदी पेडणे पासून काणकोण पर्यंत ज्या कार्यकर्त्यांच्या मदीं एक मरगळ दिसताली आमकां इतले दीस, ती मरगळ ना जावन उमेदीन सक्षम असो विरोधी पक्ष म्हणून हो पक्ष काम करूंक लागतलो. फक्त एक प्रभारी नवो आयलो किंवा दिग्विजय सिंगा सारको असो लिडर आयलो म्हणून पक्षा भितर कितलो फरक पडपाक शकता? पडटा, हेच सांगलें न्ही. शेवटी नेतृत्वाचेर अनेक गोश्ट नेतृत्वाच्या गुणाचेर गोश्टी अवलंबून असतात. नेतो जर असो शेळे पाके प्रमाणे जर पाखां गाळून जर बसलो दिसची पडत तर कोण येतले बरोबर? म्हणून नेतृत्वाची गरज. सेनापती हो सदांच खंयच्याय लढाई तुम्ही घेयात, पीस टायम घेयात किंवा वॉर टायम घेयात, सेनापती हो खूपच म्हत्वाचो असता. आणि म्हाका दिसता दिग्विजय सिंगच्या रुपान नवो सेनापती गोंयच्या काँग्रेस मधल्या कार्यकर्त्यांक दिश्टी पडटा. निळकंठ वावराक वच्चे पयलीं म्हाका सांगात, सेनापती हो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसचो काय प्रभारी आसचो? हे सगळें खरेंच. सेनापती हो प्रभारी आसचो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसचो, पक्षाचो अध्यक्ष आसचो, किंबहुना पक्षाचो प्रत्येक कार्यकर्तो जी जी जबाबदारी आपले कडेन आसा ती जबाबदारी घेवन फुडें वचपी जाय. पक्षा बद्दलची निश्ठाय जाय. पक्षाच्या फाटल्यान जे कितें तत्वज्ञान आसा त्या तत्वज्ञानाची तेची सांगड घालूंक जाय, ताका तें समजूंक जाय. हें जर सगळ्यांनी जर केलें तर सैन्य फुडें सरता आनी विजय मेळटा. आनी ताचो जर हें सगळें सैन्य बरें उमेदीन काम करूंक लागलें निश्चित ताचो परिणाम ग्राउंड लेवलाचेर जाता. तुमी ह्या एकूण डेव्हलपमेंटा कडेन कशें पळयता? एकूण अलायन्साचे अजून स्टेटमेंट्स दोन्ही वटेच्यान येत आसात. अशी परिस्थिती भितर दिग्विजय सिंगा सारको लिडर येता आनी तांणी काल क्लियरली सांगलां की ए एंटनीच्या अध्यक्षते खालची जी कमिटी आसा ती अलायन्सा विशीं निर्णय घेतलो. ही एकूण डेव्हलपमेंट तुमचो पक्ष कसो पळयता? आमी पळयतात जशें आतां बाईन सांगलें की तो एक ज्येश्ठ नेतो आहा आनी गोंयच्या इतिहासान काँग्रेसीन बऱ्या पैकी ज्येश्ठ नेतो धाडलेलो आहा. आदीं पळय जे येताले ते सकयल्या 3 नंबर त्या टायपचे ऑब्जर्वर आसताले. आनी आमच्या गोंयचे पळयले जायत जाल्यार जे गोंयचे लिडर आहात चड सिनियर आसात. बाई सारके म्हणा, चर्चील म्हणा, राणे म्हणा, रवी नाईक म्हणा. सो ह्या पक्षान शिस्त हाडपा खातीर ह्या सिनियर लिडरांक एकत्र कंट्रोलान दवरपा खातीर ताज्याकी सिनियर कोण तरी जाय आसलें. आनी जे हे वयर सुद्दां जे डिसिप्लीन तर दवरूंक शकले ह्या गोंयच्या लिडरा भितर जाल्यार म्हाका दिसता पक्षाचें बऱ्या पैकी काम जातलें. आनी गोंय ल्हान आसल्या कारणान पास्ट हिस्ट्री खबरूच आहा तुका की गोंयान जे डिफेक्शन हें तें सगळें आवटेची तावटेन गोंयान आमच्या चड हे तेकाय बी चड अनुभव आसतलो. सो तेका ते सगळें जाणा जाल्या कारणान गोंयान ल्हानचें इंटॅक्ट दवरपाक आनी तेंचेर प्रेशरायज करपाक तेणें जशें आतां सांगलां की तुमी दिसा दीस पेपरार वचूंक जाय, हेजेर वचूंक जाय, असले कांय सिरियसली गायडलायन्स घेतल्यो जाल्यार कोलिशनाच्या बाबतींत कितलो फरक पडटलो? आदार जातलो काय त्रास जातलो? ना, कोलिशनाच्या बाबतींत आदार जातलो. कारण जशें आमचे साहेब आहात शेतकी मंत्री शरद पवार ते त्या लेवलाचेर दिग्विजय सिंग
कोल्युशना बद्दल तांकां उलोवपाक सोंपें पडटलें आनी एकामेकाक हातीक हात घालून आनीक बरें वयतलें आनी जें तेणें सांगलां की सेंटराक जातलें तें बरोबर आहा पूण जे आमचो साहेब आसलो जावं सकयले लिडर आसले जावं वयले लिडर डिफरन्स जातले आतां हे एका बरोबरचे जाले सो आनीक बरें पडटलें की कोल्युशन आनीक बरें जोरान चलतलें की आमकां कोल्युशनाक बरो फायदो जातलो सद्गुरू कशें पळयता ह्या डेव्हलपमेंटा कडेन काल बोवाळ दिसलो हय पण ह्या बोवाळाचें रुपांतर खंय तरी एक्शनी भितर काय 2 दीस सामकी उमेद आसा आनी मागीर परत येरे म्हाज्या मागल्या न्ही काँग्रेस भितर आमी आतां अनेक वर्सां पळयता जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना थंय उत्सवाचें कशें रूप येता काँग्रेस हावसाक एक छावणीचें रूप प्राप्त जाता तशेंच ज्या दिसा तांचें सरकार येता त्या दिसा एक दीस तसोच उत्साह आसता शपथविधी सोहळ्याच्या दिसान बी पण नंतर जो पाठपुरावा जावपाचो पडटा तो घेवपी गोंयांत कोणूच आसना आतां दिग्विजय सिंग आयले एक स्वागतार्ह बरें पावल म्हणजे आंध्र प्रदेश मोठे राज्य कर्नाटक आणि त्यानंतर गोवा दिला आणि ह्या तिनूय राज्यांत रोखडीच आतां इलेक्शन ना बरोबर सो पक्ष बांदणी हेच तांचे प्रमुख काम दिसता म्हाका अशें दिसता की दिग्विजय सिंग आयले हातूंत पक्षान निश्चित चैतन्य निर्माण जाला पण पक्षाचो फोकस हो पूर्णपणे फेररचना आणि फेरबांदणी हाचेरूच आसपा जाय अशें म्हाका दिसता काल दिग्विजय सिंग सुद्दां आयले पळया हरशीं ज्या पद्दतीन स्टेटमेंट्स करता तशें तांच्यांनी करून हांव स्वता काल प्रेस कॉन्फरन्साक आसलो तांकां प्रश्नय केले परंतु सरकारचेर बेलगाम कितें तरी उलोवन वचप अशें तांच्यांनी करूं ना तांच्यांनी संयम दाखोवन दिलो काँग्रेसचे जेन्ना 9 आमदार मेळ्ळे काही आमदारांचो अजेंडा असो आशिल्लो की सरकार उडोवया आमी 9 ना 19 आसा अशें पण तेन्ना सुद्दां तांच्यांनी सल्लो दिलो की माय प्रायोरिटी इज टू एक्सपोज दीस गव्हर्मेंट टॉपलिंग गेम करपा खातीर आपूण येवना आनी ताज्या पयलीं तुमी हांगा पक्ष बांदणी करा म्हाका अशें दिसता की निरीक्षक जो आसता तेजो सातत्यान संपर्क आसना तो एक प्रकारचे दिशा दर्शन करता बसून पण हांगा जे लिडर आसात तांकांच युद्ध भुमीचेर नेहमी देवपा जाय सो ते सारके जाय दिग्विजय ज्या स्टेचरचो आसा आनी ज्या पक्षनिश्ठेचो आसा तीच निष्ठा असलेले लिडर हांगा नेते किंवा पक्षाचे चेहरे म्हणून फुडें जाय अशें तरूच हाचो फायदो जातलो ना सद्याच्या घडये कशें दिसता की पराभूत जे लिडर जाता तांचे पुनर्वसन करप आनी तांकां एखादें पद दिवप आनी ते पक्षाचो चेहरो म्हणून फुडें हाडप अशा पद्दतीन काँग्रेसचें काम चल्लां हाच्या ऐवजी काही डायनामीक अशे लिडर काँग्रेसीन फुडें हाडपाची गरज आसा भाई एक गजाल सांगा जी सद्गुरून सांगली की खंय तरी काँग्रेस हावसा भितर पत्रकार परिशद घेतना सुद्दां ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ इज इट बिकॉज ही रियलायज दॅट द सिच्युएशन विदिन द पार्टी इज मोर फ्रेजायल देन क्रिटिसायझिंग दी गव्हर्नमेंट एक लक्षात घेवंक जाय की दिग्विजय सिंग हो अत्यंत अनुभवी मनीस आणि गोंयच्या राजकारणात विशेषतः गोंयच्या काँग्रेस पक्षान जे कितें चल्लें हें तेजी पुरेपूर ताका म्हायती आसा रिपोर्ट हांगाच्यान गेल्ले आसात आनी ताचे स्वताचे यंत्रणेंतल्यान तांकां ते सगळे मेळ्ळ्यात काल थंय पयलें भाशण करपाची संदी म्हाका दिल्ली काल त्या भाशणात हांवें सुरवातीकच सांगलें की आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी आमी कार्यकर्त्यांनी आनी पक्ष म्हणून सगळ्यांनी काही एक्ट्स ऑफ कमिशन आनी ओमिशन हे आमच्या कडल्यान दोनूय कडल्यान घडलां आनी म्हणून कालच्या इलेक्शनाक आमचो डिझास्टर जालो हो जो डिझास्टर जालो ताचे अमक्याक लागून जालो हे करचे परस आमी स्वता कडेन पळोवया इंट्रोस्पेक्शन करुया लेट अस रिडिस्कवर आवर सेल्फ स्वताचो आमी शोध पुन्हा घेवया पक्ष म्हणून आमी कितें आसात ते सगळ्या थराचेर घेवया अगदी पक्षाच्या ल्हान कार्यकर्त्या पासून उच्च पर्यंत करुया आनी भितरल्यान वाट काडून फुडें सरचें ही एक म्हाका दिसता हांवें जे सुरवातीच्या भाशणांत थंय एक जी भुमिका मांडली ती नंतर जे हाणें प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलें किंवा भाशण केलें थंय ताणें ती जवळ जवळ तीच री घेतली आनी बरोचसो सबड्यूड अशे तरेची ताणें भुमिका घेतली तर ही म्हाका दिसता ही स्वागतार्ह भुमिका ताणें घेतल्या उठसूट आतां गोव्यान पावल्या बरोबर ह्या सरकारचेर आरोप करीत उबे रावणें आनी कांय अर्थ ना भितर सद्याची जी तुमची गोंयांतली लिडरशीप आसा ती लिडरशीप ह्यो गजाली पेलपाक तयार आसा अशें प्रामाणीकपणान दिसता काय अजून पर्यंत जी एक एकसंधता आसपाक जाय युनिटी आसपाक जाय ती अजून पर्यंत येना 9 जाणांचे तोंडार 9 दिशेना कारण अशें की गेल्या 20-25 वर्षान जे आज नेतृत्व दिसता त्यातल्या प्रत्येकान खंय ना खंय एक बरें उच्च पोझिशन भोगलेलें आसा कोण अध्यक्ष जालो पार्टीचो कोण खासदार जालो कोण मिनिस्टर जालो कोण चीफ मिनिस्टर जालो त्यामुळे एक सगळ्यांचोच एक स्टँडर्ड असो त्या दृश्टीन आमकां व्हडलो वाडला सारको दिसता आनी म्हणून एक दिसूंक येता तें अशें की अ मनीस ब मनशा बरोबर एकोप्यान फुडें सरतलो काय ना साहजिकच ही कल्पना जावं येता परंतु सगळ्यांक आतां कळूनय चुकलें की आमी जर अशें पयस रावले पर्याय ना म्हणून
पर्याय ना, एक पर्याय ना, हे जेन्ना कळून येता कार्यकर्त्यांक पळय तेन्ना ते सगळे फुडें सरतात. नवें नेतृत्व येवंक ही गोश्ट खरी, पण ते अशें कोणें दवरले म्हणून जावचें ना. हे जे नवे आमदार आसात, कार्यकारिणीचे सदस्य आसात, गांवांनी जे भुरगे नवे एकवट सरतात, भितरल्यान नवें नेतृत्व निश्चित मेळटलें, तेंच उरतलें अशें ना. दुसरो प्रश्न कितें जाला, काँग्रेस पक्षाची तुलना अनेक वेळा भाजप कडेन आमी करतात. भाजपाक एक मोठी एडवांटेज आसा ती त्यांच्या RSS ह्या संघटनेची. ही जवळ जवळ एक मिलिटरी टायप ही संघटना आसा, काडर आसा, काडर त्यांचे कडेन त्या दृश्टींतल्यान ते ल्हानपणापासून ते तयार करतात आणि ते एक आक्रमक आसचे ही तांकां शिकवण सुवाती पासून आसा. आनी थंय नेतृत्वामध्ये झगडे ते करूंक दिनात. थंय तो एक डिसिप्लीन तसो त्या तरेन तो दवरतात. मोदी आणि हाच्या बद्दल पळयलें काल, अडवाणीच्या बद्दल पळयलें आमी, थंय त्या RSSन इंटरव्हीन केलें. तशें इंटरव्हेन्शन हो पक्ष करिना कारण हो डेमोक्रेटीक पक्ष आसा. हो त्या प्रकारची शिस्त, ही शिस्त तेकाच आमी फासिझम म्हणटात. शेवटी हांव सांगता तूं आयक, आदेश प्रकार नासता पॉझिटिव्हली पळोवपाचो प्रयत्न म्हणून हांव पॉझिटिव्हली पळोवपाचो प्रयत्न करता आनी निश्चित फायदो जातलो ताचो. जेन्ना तुमी सांगले तशें की इतली व्हडली लिडर आसात, त्या लिडरांचेर अंकुश दवरपा खातीर तांच्याक एक सिनियर किंवा वचक आशिल्ले लिडर जाय. जेन्ना तुमच्या मेन कोलिशन पक्षां भितर तुमचो व्हडलो भाऊच न्ही तो, अशी परिस्थिती आसा, तेन्ना तुमी जेन्ना इलेक्शन आतां येवपाचें आसा, ह्या कोलिशना कडेन पळयता कशें, जर जेन्ना काँग्रेसी भितरच ती एक युनिटी दिसना आनी तुमच्याय पक्षां भितर ती सद्या युनिटी दिसना, अशी परिस्थिती तुमच्या एकूण अलायन्साचें भवितव्य कितें? नाही, पक्षाचे भवितव्य म्हणजे आता बाईन सांगलाच की हे जे पळय पक्ष म्हणटा खंय तरी एकोपा येवपा खातीर करप, जी शिस्त जशी RSS भशेन आहा तशी ना, कारण जे आमचे डेमोक्रेटीक हितूनच आहा आनी त्या प्रमाणे आमच्यान फ्री उलोवप आसा. हेजो अर्थ बेशिस्त म्हणपाचें न्ही, की ही परंपरा काँग्रेसची आसूं जावं आमची सुरवात जाल्या आसत, पूण ती तशी चालूच आसता. जेन्ना इलेक्शनाचो टायम येता तेन्ना जर पक्ष दोन्ही पक्षांनी अलायन्स जर एक दिसली ना जाल्यार लोकां मुखार तुमी किती एक इमेज तयार करतात. आमचो जेन्ना फाटीं मे म्हयन्यान साहेब येयल्लो तेन्ना आमचे थोडे एक्झिक्युटिव्हाचे उलोवंक लागले की आमकां नॉर्थाची तिकीट आमी नॉर्थानूच वा काम करपाचें. तेन्ना साहेबान सरळ सांगलेलें आहा की नो वे, तुम्ही दोनाय मतदारसंघान काम करप, गोंयान काम करप, चारूय मतदारसंघांनी करप आनी ज्या टायमार जे तिकेटी कोणाक दितल्यो त्या टायमार त्या कामाक आपणें काम करप. ते डिफरन्सीस कितें आसूं, आमकां सावथ दिवं किंवा ना दिवं, नॉर्थ दिवं किंवा ना दिवं हें आमकां पडोवंक ना, पूण जर ना जालें जाल्यार आमी दोनाय कडेन उबे रावप, पूण काम करतना सगळ्याक करप. जेन्ना तिकीट दिली थंय आमी काम करप, तांकां दिलें तेन्ना थंय काम करप आनी हे परंपरेन वचपाचें. पूण म्हाका दिसता जरी आमी आतां कितें उलयलें जाल्यार इलेक्शनाच्या टायमार आमी अलायन्स जातली आनी आमी एकामेकाक संघटीत काम करतले. आनी जे आमचे एक काँग्रेसीची भूमिका आहा की आज पर्यंत तुमकां तिकीट दिवन कांयच फायदो जालो ना नॉर्थाक तरी. ह्या खेपेक दोनूय जागे काँग्रेसीन लढयल्ली बरें आनी तुमी तांकां सपोर्ट करपाचो, अशी परिस्थिती तुमची कितें करतले? सपोर्ट करतले काय लिप्त रावतले? नाही, जशें आतां पळय काल पासून आमचे दिग्विजय सिंगान सांगलें की अलायन्स म्हणटा तो एंटनी कमिटी करतली आनी आज पासून अलायन्स जाला. हो सदांच मॅडम सोनिया गांधी कडेन जाला, टॉप लेवलार जाला, हांगा लेवलान कांय सांगना. पण हांगर जे उलयता ते फाटीं आमी स्पोक्समॅनान बसून उलयला, हांगा जे उलयता हे खंय तरी आपल्याक मोठेपण करपाक, खंय तरी हेंची बांदिलकी दुसऱ्या विरोधी पक्षान BJP सारकी जावन आहा, खंय तरी आमच्याच पक्षाक सेक्युलर पक्षाक त्या वटेन दुखरावप आनी आपलो बेनिफीट करून घेवप, हे काही लोक उलयता. पूण आतां 2 ना जाले आमचे अलायन्स गोंयान, महाराष्ट्रान 2-3 ना जाली. इतको अनुभव आसतना सुद्दां दिवच्यो न्हू, करच्यो न्हू, तसली भाशा वापरची न्ही, कारण तेका व्हॅल्यूच ना. एम्प्टी वेसल मेक्स मोर साऊंड म्हणटा पळय ते हे कितें दिसता. एकूण जर परिस्थिती पळयल्यार एक लक्षांत येता की खंय तरी दोनूय कडेन तशी एम्प्टी वेसल्स आसात आनी साऊंडूय करतात आनी इलेक्शन खंय तरी 1 वर्साचेर येवन रावलां. अशी परिस्थिती भितर ही एक कडेन येवन एक फोकस्ड रितीन काम जावप शक्य